बट हांव मागपाक सोदतां आमच्या मंत्र्या कडेन जो आमचो सिनियर मोस्ट आसा ताका सांगपाक सोदता थंयसर खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा इन किचन गार्डनिंग. हो एक तुमी नवो कॉन्सेप्ट काडलो आसा किचन गार्डनिंग. हो सगळो आख्खो देशभर भरपूर वावर करता आनी हो किचन गार्डनिंगाच्या भितर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा हो स्टार्ट करपाक आनी सद्या ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले आसा. स्पिकर सर हांवें स्वता वचून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलेली एक आमची MPT कॉलनी आसा थंयसर एक पुंडलीक पलव म्हणून आसा. इतली बरी ताणें झाडां तेरासाचेर रोयलेली आसा. सारकें ऑर्गेनीक फार्मींग ताणें स्टार्ट केलें आसा तेरासाचेर. टमाटा रोयता तो मागीर भेंडे रोयता चिली रोयता सगळी. त्याच प्रमाणे ते उमा हिरामठ म्हणून आसा तिणेन सुद्दां थंयसर आपल्या बिल्डिंगाच्या फुडल्यान गार्डन कशें केलां आनी थंयसर बऱ्यांची बरी फ्रुट्स रोयता झाडां हे रोयला फुलांची झाडां रोयलेली आसा. अशें एक बऱ्या भशेन हे लोक वावरता आनी थंयसूच आमच्या सड्याचेर एक संदीप मालवणकर म्हणून आसा. स्पिकर सर हांव मुद्दाम रिक्वेस्ट करता मंत्री बाबा येवन त्या घरान एक दीस विजीट कर. येदेशें घर आसा आनी त्या घराचे हॉलाचेर दुर्गाचेर ताणें इतली बरी झाडां रोयलेली आसा आनी ताका सगळ्या आख्ख्या घराक ताणें आपले स्प्रिंकल घातलेले आसा. इतलो एक युनीक ताणें काम केल्लें आसा आनी इतलो इंट्रस्टान करता तो भुरगो तें काम खरंच पळोवपाची हें आसा. हांव मागता तेंच्या टिमीक अशें जर ते स्वता जावन करता जर तुमचो जर सपोर्ट मेळ्ळो तांकां ह्या किचन गार्डनिंगाक जर तुमी तांकां ट्रेनींग दिली टॅक्निकल गायडन्स दिलें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ही आमची लँड फील्ड नासल्या कारणान एग्रीकल्चर लँड नासल्या कारणान म्हाका दिसता हे किचन गार्डनिंग म्हाका दिसता सगळ्यांक बेस्ट चलतलें थंयसर. सो हांव मागता आख्ख्या टिमीक कितें हेजे भितर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी किचन गार्डनिंगाक लागून आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चडांत चड लक्ष दिवपाची गरज आसा.